सर आमच्या अर्बना आम्ही अर्बना ओ कसला नाही म्हणून म्हणता आमचा विरोध असा पण ही लोक गोष्ट त्याका विचारा आता येतलो तो तळयेच्या बिये पळोवपाक कळ्ळें न्ही तेन्ना ताका विचारा आणि एक गोष्ट कळ्ळा आमकां तुमकां खबर आसा जाल्यार सांगा एक नवीन नवीन डायव्हर्शन रोड जावपाचो आसा हा शिंदेच्या सायडीच्या तुमकां काय येवंक तो हांवें आतां तो रोड आसा तो हेच्या पासून बागा वरसून वतलो आनी तो राना पासून वयतलो वो रोड कोणें प्रपोज केल्लो आमकां विश्वासान घेवप ना आमकां व्हीडीसीचे आता ते नाही हे तुमकां फक्त तुमच्या माहिती खातीर सांगता हो जो आसा कोण हो एमएलए आसा न्हू आमकां काळकान दवरून आनी हेंकां विश्वासान घेवन कळ्ळें न्ही तो सगळें करता तो अरे म्हाका सांग राणा पर्यंत रोड कित्याक हे कसं प्रकरण आयटी पार्काच्या वेळार अथवा आता युनिटी मॉलाच्या वेळार हांव जो बॉब मारता रोहन खंवट्याच्या नांवान अथवा रुदल्फाच्या नांवान तेतून सत्य आसा थंयसर तेंका सांगूंक मेळना युनिटीच्या मॉलान कितें करपाक रोड भितर व्हरपाक आता ही नवी आयडिया काडला अरे अर्बनायझेशन जर जालें जाल्यार आमची शेतां उरतली थंय ना उरची शेतां काय उरचें ना आमचें हा सगळे शेतां कशें करतले 2020 न्ही सांगता सर नवीन आसा 2020 न्ही 2020 आमी एका कितें केल्लो विरोध केल्लो आयजूय तेच चल्ला कितें चल्ला तुमचें कितें चल्ला काय कळना तूं म्हणटा तुका आतां कालूच नोटीस पावला बरोबर काय न्ही अरे बाबा हांगासर तुमी जर हें आसा ही लोकशाही आमकां विश्वासान घ्या न्ही तुमी लोकांक तुम्ही आज झट करून काढून 56 गांव आसा ते हितून घालता कोणाच्या हेच्या खातीर फक्त बिल्डर लॉबी हे श्रीमंत लोक आसा तांकां आनी हे करपाक गर्भ श्रीमंत करपाक आमकां न्ही म्हाका सांग फाल्यां हे जर जाली आतां जर म्युनिसिपालिटी जर येयली कितके % टॅक्स लागतले खबर आसा तुमकां सेक्रेटरी बरोबर मरे म्युनिसिपालिटी म्हणजे सगळे टॅक्स वाडटा काय ना सगळे वाडटा गरिबांनी जगपाचें कशें हांव विचारता त्या प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्र्याक तूं कोणाचो पळया विचार करा इंदिरानगरचो जो मेजर पार्ट आहा तो मोरमियो ग्रांड येता पळय 20 पॉइंट येता पळय तो मोरमियो ग्रांड येता आनी जो सकलो पार्ट आहा पळय 40 सर्वे नंबर 40 बार 1 तो आहा पळय तो चिमलान येता तो तितलो पोर्शन तेंच्यांनी चिमलान दाखयलो अशें आमकां समजा लोकांक दिसता की इंदिरानगर फूल पार्ट आहा तो मोरमी ग्रांडान येता जितले आमकां समज आहा की अर्दो पार्ट सकलो पार्ट आहा पळय 187 आहा पळय तो मोरमी ग्रांडान येता आनी वो सकलो पार्ट आहा पळय तो सकली देवड बाया पळय तो चिमलान येता तो ते तुम्ही क्लॅरिफिकेशन घाला तशें सो एक काम कोणी सांगला आमी की हो पळय तुमकां कोणाचेर ह्या मुद्द्याचेर उलोवंक जाय जाल्यार उलय सरपंचान आन्सर दितलो आमकां अर्बन नाका आमी ऑब्जेक्शन ताका करता काल तुम्ही जे पंचायती इन्वॉल्व केल्ले आसा तेजी आतां म्हाका आमी रीड केल्ले आहा की आतां फोर्टनायट मिटिंगेक आमी जे तुमी आतां प्रपोजल दिला तो प्रपोजल आमी रिजेक्ट म्हणून तुमकां सांगता आनी मिडियाचेर सांगता की आमी लोकां वांगडा आसा लोकांक जर नाका जाल्यार आमी डायरेक्ट हो प्रपोजल आमी डायरेक्ट हेका धाडटलो जो आमचो आतां फोर्टनायट आयचो दीस जो प्रपोजल आतां आमी घेता स्पेशल ग्राम सभेच्या निमित्तान आनी आमचे फोर्टनायटीक आमी की अर्बन मंगळवारा मिटिंग काडटा त्या मंगळवारा मिटिंग काडटलो आनी आमचो फोर्टनायट मिटिंग आमी डायरेक्ट व्हिडिओ धाडटलो की अर्बन एरियेक आमचो आमी सांगतले आमकां येयला नोटिफिकेशन पळय केन्ना येयला काल आमचो रिप्लाय कितले दिसांनी वता फ्रॉम डेट ऑफ काल रिसीव केला आमी विदिन कितले 15 days परवा आमी फोर्टनायट मिटिंग काडला फोर्टनायट मिटिंग आमी डिसिजन केलें आनी मातशें काडया कोणतो रोड आता ते कोणे प्रपोज केलो आमचे कडेन हें ना प्रपोज केलो सांगले म्हणटा आमकां काय नता तुजे ज्युरिडिक्शनान एमएलए येवन पळोवंक जाता तुका विचारिनासतना आनी आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना कोणे करूंक जाता
Is there a rule like that? आमका अगो येना तो मोजक्या लोकांकडे उलयता ना ना तो समजा आमच्या कानार पावजना म्हणून दे सरपंचाक क्लॅरिफाय जावंक जाय बाबा तेजी परमिशन ना आय गो तू कितें आहा लेटर दी मागीर डिसायड करता आनी आयचे सरपंच मास्तर म्हाका एक सांग थंय सकयल अय्यप्पा देवूळ पळय आसा ताच्या सायडीची जागा आसा पळय ती कोणे फील केल्या कितें फील केला माती घालून कोणे फील केल्या कोण पंच कोण पंच लागता तू नाशिक तू लागता रे तुका लागता कोणा लागता ते ना वयले एक नंबर वयले अय्यप्पा टेंपल अय्यप्पा टेंपल कोणे हे केला लास्ट टाइम जेन्ना पळय तू सरपंच म्हणून निवडून आयिल्ले बरोबर तुवें थंय मरे माती हे करून ग्राउंड केला ही प्रॉपर्टी आमच्या अंडर आसा गव्हर्नमेंटाची आमचे कडेन आसती ही तुमकां जाय ते करपाक न्ही कळ्ळें आमचे शेत रोयताले आमी तुमी पाड घालून उडयले ते तुमी पाड घालून उडयले आमचे कवते आसले आमची बाय आसली सगळे पुरोवन उडयले निरानगरच्या लोकांनी आणि आता थंय तुम्ही कार पार्किंग करता ती कार पार्किंग करपाक तुमकां जागा दवरल्या आमची भाड बी मारल्या मरे तुम्ही ते सगळे नाही आणि कित्याक जाणा बरं चिचेचे झाड आसले ते मारल्या मरे उजो घालून एक सांगतो ती जे पळय आतां आमी MRF बी आसा ती MRF सारकी ती असं तशें आमची जागा सांगून दिया आमकां कळ्ळें न्हू ती एक्वायर कित्या खातीर जाल्ली खबर आसा थंय PWCचें उदक जें आसा पायपलायन जी आसा वयरसून येयला कळ्ळें थंयसर तो स्टेशन ते उदक सोडपाचें कळ्ळें न्ही वाल सोडपाचें बी तेज्या खातीर ती एक्वायर केली कितकी जवळ 220 स्क्वेअर मीटर असली त्याचं लक्षात नाही अजून ते आमचे जे पैसे जे आसा पळय आमची प्रॉपर्टी आमचे ते असल्या कारणान ती अजून ते एक्विशन जाल्ली ती हें आसा न्हू ती कोणाची हेची न्हू कळ्ळें न्ही ती फक्त PWDच्या हेच्या खातीर पंप हाऊस हें करपा खातीर तितक्या खातीर ती हें केल्ली म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा ते दुसरी गोष्ट त्या आतां जे पळय तुका खबर आसा न्हू तूं पयलीं पासून आसा थंय रोड आसलो काय ना मदीं आसलो काय ना दोन्ही सायडीची आमच्या ह्या प्रॉपर्टीची झाडां आणि तेवटेंची झाडां अशें हें जाता माटो कसो जाता कळ्ळें थंय तुमी ते सगळे एनक्रोच करून उडयले आतां म्हाका एक सांगा तुमकां खबर आसा तुमची कोणा कोणाची नांवां आसा थंय इंदिरानगराची म्हाज्या बापाचें नांव आसा कितें म्हणून थंयचो टेनंट म्हणून आख्या इंदिरानगर आनी तुमच्या म्हायती खातीर सांगता इंदिरानगर तो मदीं जो 3-4 हजार स्क्वेअर मीटरची एरिया जी आसा ही म्हाकाय खबर नासली की गव्हर्नमेंटान म्हाज्या खातीर दवरला म्हणून म्हाज्या खातीर म्हणजे आमच्या फॅमिली खातीर आख्खो दोंगर आमच्या आज्या पासून हेच्या पासून तो आमचे कडेन आसलो ती जागा आमच्या खातीर दवरला हें म्हाका आमच्या टॉनीन सांगलें कोणी MLA अरे शिरोडकार म्हणपाक लागलो ती जागा तुमची मरे तुमकां गव्हर्नमेंटान दवरला मरे म्हणपाक लागलो हांव नाका तें आमी थंय लक्ष दिवना कळ्ळें न्ही सो तुमकां हांव कित्या खातीर सांगता बेश्टो न्ही म्हाका न्ही एकदां हांव मागीर कितें म्हणटालो तुमी हांव फाटल्यान लागलो म्हणटलो कळ्ळें हांव फाटल्यान लागलो म्हणटलो थंय तुमी कितें करता न्हू तांकां सांगा म्हाका खबर आसा तुमकां ते उडे दिसता सगळे कितें कितें करूंक ना तुमी आतां अरे सरपंच सांगता सरपंच सगळे एक मॅसेज स्ट्रॉंग वचपाक जाय लोकांनी विरोध केला तेंच्यांनी सांगूंक जाय आता तुम्ही सांगा बॉडी जातले अजय पळय आयज जी तुमी सांगा ती सारकीच गजाल आमकां खबर आसा अजय आता सरपंच त्याला उलयला ते सारखे रे कित्याक सांग इंडिव्हिज्युअल नाव डायरेक्ट सांगता म्हाका नाका आयची ग्रामसभा स्पेशल जाहीर करता
जवळजवळ आता 2 ग्रामसभानी ए भाई राव मातशे राव 2 ग्रामसभानी आम्ही वयर ते युनिटी मॉलाचे जे पत्र हे आसा इलिगल केल्ले म्हणून आसा तुम्ही तेजेर कितें हे केला आता लेटर तेका धाडलाय लेटर धाडले म्हाका लेटर हेणाचे आणि म्हाका इतकेच आसा आम्ही डिसिजन जर तर ते घेना जाल्यार तेंचे पयशे आमचे कडेन आसा तांकां सांगा कळ्ळें न्ही तुमचे लायसनाचे पयशे आमचे कडेन आसा कळ्ळें न्ही आमी थंय हे हाडून ते आसा ते आमी तुमचे काडून उडयतात आणि तेजे जो हे आसा न्हू कॉस्ट कितें येतलो तो आमी तुमचे हे करतलो तुमचे रिकवर करतलो कितें करता ताका लॉक मारपाचे तांकां अधिकार ना पयली असेंब्ली लोक जाल्ले पळय त्या विशयाचे असेंब्ली लोक पळय विषय जाल्लो त्या प्रमाणे ते परतून रिमाइंडर करता त्या कारण धाडले आनी आनाने परतून एप्लिकेशन घातलेले पयर धाडला परतून धाडलेले पण ते रिमाइंडर धाडून म्हाका सांग जर तर ते कांय तुमकां कॉम्प्लाय हे जर करीत हे मानिना जर आसत जाल्यार आमी कितें करपाचें लॉक जर काढून म्हणजे लॉक तर काढया न्हू आमी आनी दाराचो रूम मेळटले ते तर करून दिया आमकां आता हे जाता जाल्यार सेक्रेटरी तुमचा सिग्नेचर प्रोजेक्ट आसा न्हू तो फंड पण ते नाका वन मी पत्र कितें करता मी कितें करता तेजे कितें रे तुझे कितें हां रे कितें करता हात दे ओके स्पेशल ग्राम सभा आपयल्ली रिगार्डिंग अर्बनायझेशन सो तुमचे स्टँड कितें आसा सध्या आयज स्पेशल ग्राम सभेक एजेंडा आसलो आमचो GBTB 2026-2027 हो पास करपाक जाय हो आमी 26 जानेवारीक आमी 26 आमी हो पास केल्लो तो 26 पास जालो म्हणून आयज डायरेक्टर मेमोरंडम येयलो कित्याक की स्पेशल ग्रामसभा घेवची म्हणून हो आख्ख्या गोंयांत ही स्पेशल ग्रामसभा घेवची म्हणून हो मेमोरंडम येयलो त्या निमित्तान आयज आमी 27 तारीख आयज आमी स्पेशल ग्रामसभा काडली आनी हेजेर डिस्कशन जालें आनी अप्रूव प्लॅन जालो त्या प्रमाणे लोकांचो डिमांड आसलो की काल आमचे चिंबल गांवचे विलेजर्स हे हांगा आमच्या गांवांत लोक येयल्लो की आमकां एप्लिकेशन घातला की अर्बन ते नोटिफिकेशन दिला त्या विशयाचेर डिस्कशन जालें आनी आमी लोकांक सांगलें की जो लोकांचो विशय आहा तो विशय आमी आमचे फोर्टनायटीक घेतले आनी आतांय आमी सांगलें की आमी लोकां वांगडा आसा की अर्बन एरिया ही जावची न्हू म्हणून आमी तांकां डायरेक्ट अपोज केल्लो आसा आनी आमी फोर्टनायट आमचे मंगळारा दिसा आमचे फोर्टनायट मिटींग आसा फोर्टनायट मिटींगेकूय आमी डिस्कशन करतात सगळे आनी स्ट्रॉंग आमी अपोज म्हणून आमी हो मेसेज आमी धाडटलो आमी व्हिडियोकूय धाडटले आनी डायरेक्ट पंचायतीक धाडटलो की आमी अर्बन हेका सपोर्ट करिना म्हणून आनी आमकां हो प्रपोजल आसा आमी रिजेक्ट करतलो आमी धाडटलो सगळी पंचायत वांगडा हय सगळे वांगडा पंचायती सगळे फूल पंचायत वांगडा आसा आनी एका आयज तुमी लोकांच्या उदरान सांगलें आनी तुमकां आतां आमी स्पेशली सांगता ते की हे फोर्टनायट मिटींग जावचे पयलीं तुमकां सांगता की तुमकां डायरेक्ट एक आमकां आतां हो एजेंडा नासलो आयज पूण आमकां रेजोल्युशन घेवन आमकां धाडचें पडटलें की असो मेमोरंडम येयलो आसा त्या निमित्यान आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें ना ना हांव पळोवन येयला हांवें पळयला म्हाका म्हणजे म्हाज्या वॉर्ड मेंबरान म्हाका इन्फॉर्म केल्ले त्या सायड आनी थंय डिजास्टर मॅनेजमेंट थंय सादीक आनी एक घर कंपाउंड म्हणलें तेवूय पळयलें आनी वयर हांव तुका लायटीक घेवन गेल्लो तेवूय इन्स्पेक्शन केलां आनी तेवूय इन्स्पेक्शन केलें पयरूच ज्या दिसा म्हणला दिसाच हांव वचून येयल्लो हय कितें आहा आमी ती आख्खी रिटेनिंग वॉल WRT धाडलेली आसा पूण आतां परतून आतां हाजेर चवकशी करता कित्याक तितके बेगीन करून घेवचो म्हणून हांव WRT सांगात ते प्रमाणे फॉलोअप करून येता ओके आनी एक इशू म्हणटा तो MRF प्लांट आहा पळय तो लोकांचो डिमांड आहा तो बेगीन काडचो म्हणून हय सो केन्ना म्हटलें तुमी हें करता हांव ब्रिस्टॉल दिला की हेजेर विशय फाटल्या दिसांनी भरपूर प्रेसाचेर येतालो की MRF प्लांट पूण आमी तेजेर आमी मनीसूय दवरलेलो आसा थंय की लोकांक सांगलेलें आसा बॅनरूय मारलेलो आसा थंय की जो कोण आतां उडयता जाल्यार आमी ताका फायन दितले म्हणून आनी आतां तर पळयता आसतलें की आदल्या पेक्षा जायते बरें आसा आनी हेजेर आमी कंट्रोल केलेलो आसा आनी मनीस सेक्युरिटी गाडयो दवरलेलो आसा की लोकांक सांगता आनी आमी अवेरनसूय केलेलें आसा आमी लोकांनी आमचे जे आमचे गांवचे भुरगे आसा म्हणजे पंच मेंबर जेणी अवेरनस केलेलें आसा आनी जे तुमचे ते वाड्या वयले भुरगे लोकांनी थंय भुरग्यांनी इनिशिएटीव घेवन लोकांक सांगलेलें आहा की थंय गार्बेज वाटेर उडोवचो न्हू लोकांक सांगलेलें आनी जे अवेरनस चालू आसा आतां तितके बेगीन आमी प्रयत्न करतले की हो शिफ्ट जावपाचो प्रयत्न करतले ओके थँक्यू